Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताच्या एकवटांत जियेयात. तुमचीं पाळां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणें तुमच्या भावार्थांत अदीक घोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशांच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेंच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावं चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशांचे परंपरेचें आनी संवसाराच्या मूळ तत्वां प्रमाणें जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणें न्हय. ताच्या मनशां सैबांत देवपणाची सगळी भरती आसा आनी हे ताचे भरतेंत तुमी भागीदारां. सगळ्या पदव्यांचे आनी अधिकाऱ्यांचे तो मस्तक. ताचे समें तुमची सुनोत जाल्या. ही सुनोत मनशांच्या हातान केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी सैबाची पुरी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोत म्हळ्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बराबर निकिपिली आनी त्याच बराबर ताचे समें तुमकां पुनर्जिवंत केली, कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो. त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बराबर पुनर्जिवंत केल्यान आनी सगळीं आमचीं पातकां बक्षिल्यांत. समृती प्रमाणें आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार खिळावन तें नांच केलें. आनी अशें पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हिरोयलीं आनी आपल्या जैताच्या परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी व्हडवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबोनासतां तुज्या नांवाची स्तुती करतां. जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग चड कोन चडता तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुमी रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सोमी म्हणटा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं,
तोखतात तसलीं फळां. Soy sorves pora, soy sorves pora, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतोच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे शिमांव, ताका पेद्रो म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवंत म्हणलोलो शिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतोरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बराबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुजालेम, दर्या देगेच्या तिरां आनी सिदोना थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगांतलो बरो जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सोरून तांकां बरीं करतालो देखून सगळो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ आनी दिनवासनेन बरोवन येवन दी तुमचीं काळजां. कोलोस्कोरांक पोत 2:2-7. नियाळाक आधार. सगळ्या वेळार खुशाल रावात, थांबो नासतना मागणें करात आनी खंयचेय परिस्थितींत आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें अशें करून तुमी देवाची खुशी पाळटात. अशें आमी पयल्या थेसलोनिकारांक चिटीन 5व्या अवेस्वरांत वाचता. खरेंच आमी आमचे लागीं कितें ना ताचे विशीं शिणचे बदलेक आसा त्या वस्तूंचेर आनी बऱ्या संबंदाचेर नदर घालीत जाल्यार तुमची दिनवासनी भरोवन येतली आनी आयच्या दिसाची मुखेल वळ तुजे आनी म्हजे सवे निबेल सोत जावंक पावतली. शुभ वर्तमान आमकां जेजूचो खोल संबंद बापा थंय उगडापो करता. मागण्यांत रावून जेजून 12 जाणांक विंचून काडले आनी धर्मदूत म्हूण नांवूय दिलें. जेजू पेकोवणीच्या गुणांतल्यान पिडेवंतांकूय बरो करतालो. तूं आनी हांव आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन आमच्या धर्माचे धर्मदूत. दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवन दुसऱ्यांची मोगान सेवा करूंक आमकां देवाचें उतर हुस्कायता आनी वाटोयता. तर जिवितांत मेळ्ळोल्या आनी अनुभवलोल्या जेजूक घेवन दुसऱ्यांक वांटूंक भेदभाव, अंतर आनी वेगळोचार करचो सोडून जेजूचीं तत्वां आनी बरेपणां चिंपडावंक वावरुया. मोगळा बापा, दिनवाशी काळजान आयज एकल्याक तरी आमी आदार दिवंक फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.